काल, आज आणि फाल्यां. नमस्कार दायजी वर्ल्ड 24/7 सर्व वीक्षकांक देव बरी सांज दिवं तुमकां. ब्रेस्ताराचो दीस, ब्रेस्ताराची सांज, काल, आज आणि फाल्यां म्हणले विशेष कार्यक्रम सीधा प्रसार लाईव्ह जावन तुमच्या मुखार बसयल्ल्या टेलिव्हिजन चॅनलाचेर तुमी आमच्या स्टुडियोंत येवन लाईव्ह टेलिकास्ट तें कितें पळोवन आसात. आनी हर एका ब्रेस्ताराची जी कोंकणी कार्यक्रमाची विशेष आसा एक विशय घेवन आमी तुमच्या मुखार येता. आमचे सांगात सैरे असतात आणि एक बसाबस हांगासर चलता, एक चर्चा चलता, थोडे जणवाय आमी आशार पशार करता आणि तुमकांय फोन करून तुमची अभिप्राय उसारूंक एक अपूर अवकाश आमी दिता. एक कार्य सुरू करच्या पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा उडुपी DSDCचे जे 15वें पोत्राचा उजवाड फादर चेतन कापुचीन हांच्या भोव यशस्वी संपादकपणा काल भारीच लोकांमोगाळ जावन आसा. आणि ह्या अंकड्यांत तांणी काल, आज आणि फाल्यां हाच्या विशयान एक भोव अपुरबायेचे लेखन दिलां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचो जो विशय आसा उडुपी DSDC विशयांत. आमकां सर्वांक गत आसा उडुपी DSDC बाळ DSDC ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर 3 वर्सां संपयता आणि ह्या 3 वर्सां यशस्वीन संपोवच्या संदर्भार एक नदर आमी DSDCचेर गलिजे पडटा आणि तांच्या मुखार आसची जी सवालां कितें आसात, पंथावान कितें आसा, चॅलेंजस कितें आसा ह्या विशयांतच आमी आज बसाभास चलोवंक हांगासर आसा. आणि हे कार्यक्रम सुरू करच्या पयलें आमच्या सांगाता दोग याजाक बाप आसात आणि ह्या याजाक बापांची हांवें तुमकां भोव व्हडल्या मट्टार वळख करून दिवची गरज ना. जावं उडुपी DSDC या जावं मंगळूर DSDC अखंड कोंकणी लोकांक ह्या दोगांय याजाकांची वळख आसा. पयलो जावन आसा मोन्सिंजोर बॅप्टिस्ट मिनेजस, ते जावन आसात विगार जराल उडुपी DSDCचे. फादर मुल्लार हॉस्पिटलांत तांणी दिल्लो वावर डायरेक्टर जावन तांणी केल्लीं कारबारां ती आमकां समेस्तांक कळीत आसात. थंय मात्र न्ही, साबार संस्थांत साबार फिरगजांनी तांणी वावर दिला. एक भोव लोकांमोगाळ, भोव सादे आणि एक बरो उलोवपी फादर बॅप्टिस्ट तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत. तशेंच आनी एक याजाक आमच्या मदें आसात, भोव तरणाटे याजाक आमच्या युवकांक केदाळाय इन्स्पायर करचे तसले. तांणी मंगळूर DSDCंत व्हरतो हुद्दो आपणावन फादर मुल्लारांत एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसले, साबार इगर्जींत विगार जावन आसले, संदेशांत ते डिरेक्टर जावन आसले आणि आता प्रस्तुत उडुपी उडुपी DSDCचे PRO जावन आसात, सार्वजनिक संपर्क अधिकारी. मात्र न्ही, कुंतळ नगर एक ल्हानशी सुबीत अपुरबायेची एक इगर्ज आसा उडुपी DSDCन, ताचे विगार जावनी ते वावर दिवन आसात. आणि हे दोगी याजाक आज उडुपी DSDCच्या विशयान पाशार जाल्ले 3 वर्सां आणि मुखार येवची सवालां हाच्या विशयान ते उलोवंक आसतले. फादर डेनिस तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. आयचे कार्यक्रम सुरू करच्या पयलें हांव समेस्त वीक्षकां लागीं एक विनंती करता, मुखलीं थोडी मिनटां तुमच्या TV स्क्रिनाचेर तुमी चीत दिवन तुमची मोत दिवन पळया. थोडी मिनटां एक नदर आमी थंयसर घालता, एक सुकणें नदर उडुपी DSDCचो आरंभ, वाडावळ आणि तशेंच फुडार ह्या विशयान एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी हांगासर आसा, पळोवया. ते पळोवन जाल्ल्या उपरांत काल, आज, फाल्यां कार्यक्रमांत आमची चर्चा मुखार सुरू येतली. Dear friends, greetings to you from the Diocese of Udupi. Our new diocese is in its infancy. This documentary that you are going to view gives you a bird's eye view of our diocese. It also presents our vision and mission. I welcome you to view this documentary and be a partner in our mission 2025. Udupi, a city of myriad charms,
is a perfect blend of religious harmony. Placed between the verdant Western Ghats and the tranquil Arabian Sea, vibrant Udupi district is enchanting with its rich heritage, colorful culture, amazing destinations, quality educational institutions, enterprising business class, and splendid shrines and temples. It is a home for people of different faiths, known for their hospitality and harmonious coexistence. Christianity too is strongly rooted in this district and has contributed significantly to its overall development. Yes, Christianity, the largest religion in the world, a religion that has provided succor to millions in every possible way and guided them on the teachings of Jesus to lead a life of love, peace, and harmony. This great religion made its foray into India through St. Thomas, the Apostle of Christ. The colonial powers and missionaries helped in the spread of Christianity to various parts of the nation in the later years. In 1543, St. Francis Xavier came to India along with the Portuguese Viceroy of Goa to share the faith with others with vigor, devotion, and conviction. The Franciscans and Dominican missionaries of Goa, who entered the Canara region, carried forward this noble task of spreading the gospel of Christ and the torch of faith under the leadership of Lopez de Sampaio, leading to the formation of 3 churches in the region. The Church of Our Lady of Miracles, popularly known as Milagres Church at Kalyanpur, was declared as the cathedral church of the diocese by the Pope himself. A suffragan of the Archdiocese of Bangalore, Udupi Diocese has 3 taluks of Udupi, Kundapur and Karkala under its jurisdiction, with a total of 50 parishes in the deaneries of Udupi, Karkala, Shirva, Kalyanpur and Kundapur. Spread over an area of 3,880 square kilometers, the new Diocese of Udupi has a Catholic population of 65,634. On unveil is a minor seminary to initiate aspirants into priestly formation while also helping them continue with their college studies. The envisaged project needs at least an acre of land. The diocese wishes to ensure a peaceful life to the priests who retire after selflessly serving the parish pastoral ministry. A retired priest's home is planned for them. A bishop's house is the nodal point of administration of the diocese. To ensure better administration of the diocese under the able leadership of our revered bishop, the diocese has an ambitious plan to have a bishop's house in the city of Udupi. Udupi Diocese, a singular entity, stands tall and proud in the name of God with the mission of spiritual upliftment, faith formation, and proclamation of the good news of Jesus Christ. The Pastoral Plan 2025 not just aims at making Udupi Diocese one of the best, but the best and model diocese that responds to the needs, aspirations, and vision of the people of God. All beginnings are hard, but well begun is half done. This golden rule fits well with the newly established Diocese of Udupi, which has taken not just one, but a few steps forward in the right direction, all to the greater glory of God. देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेचें एक डॉक्युमेंटरी कितें आसा आमी हांगासर तुमच्या मुखार दवरली. उडुपी दियेसीस येदोळ मनशार चलोवन आयिल्ली वाट, ताची वाडावळ आनी तशेंच फुडार. पूण हाच्या विशयांत आमकां जायतें उलोवंक आसा. दोग जाण याजक आमच्या सांगात आसात. पयलें मोन्सिंजोर बाप तुमच्या लागीं म्हजें पयलें सवाल आसा. 2007 इसवेंत तुमी एपिस्कोपल विगार जावन उडुपी वलायक तुमकां वर्गावण जालें मंगळूर दियेसीसींतून. पूण त्या वेळार एक निर्दिश्ट सुचान म्हणलें
मंगळूर DSC कडेन आसलें की कितें बेगीनच उडुपी DSC सुरू जावचेर आसा आनी थंयसर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंक आसा या कितें थायराय करूंक आसा त्याच एका दृश्टेन तुमी थंयसर गेल्ल्यात की कशें 10.5 वर्सां फादर मुल्लाचो डिरेक्टर जावन आसलो हांव 2007 जुलायच्या 6 तारखेर वर्ग जावन उडपी डिस्ट्रिक्टाचो एपिस्कोपल विगार जावन नेमक जालो आनी हांव त्या वेळार पयलो एपिस्कोपल विगार न्हय आसलो म्हज्याकी पयलें मानदीक बाप वालेरियन सोज एपिस्कोपल विगार जावन आसले 6 वर्सां आनी देखून तांचो टर्म जाल्या उपरांत आमच्या मंगळूरच्या गवळी बापायन म्हाका नेमक केलो आसता थंय तो खाली पडुल्लो जागो भरती करच्याक म्हाका धाडलो पूण ते एपिस्कोपल विगार जावन आसतनाय आनी हांव तांच्या उपरांत थंय गेल्ल्या वेळार उडपी एक दीस एक नवी DSC जाता म्हणली खबरी सोंपणी सगळ्या लागीं आसलें म्हूण म्हाका भोगता आनी हांव जाण आयकलेकार पूण म्हजो शेवट जावन आसलो उडपी डिस्ट्रिक्टांत गवळी बापाच्या वावराक एक बळादीक हात दिवन तांकां खंयसर हजर जावंक जायना आनी थंयसर हांवें जाता तितल्या सुलभेन फिरगजांची भेट करून क्रिस्म दिवन तांच्या खातीर तांच्या बदलाक तो वावर करूंक गवळी बापाच्या निवासिल्या वरवीं म्हाका एपिस्कोपल विगार जावन तो हुद्दो दिवन हांवें म्हजी अशी सेवा आरंभ केल्ली. बरें आतां फादर डेनिस तुमी मंगळूरांत आसतना फादर मुल्लार हॉस्पिटलाचे एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसल्यात ताजे पयलें संदेशांती आसल्यात मंगळूर DSCंत स्कोप मस्त आसलो आनी उडपी DSC कितें ही बाळ DSC ल्हानशे DSC तुमी थंय वचून निर्धार कसो केलो तुमकां हांगा थावन धाडलें की थंय व्हरून आपयलें या तुमीच चिंतलें बरें ट्रिकी क्वेश्चन ते मस्तुरांनी म्हाका विचारलें सवाल वय अवकाश मस्त आसले कोडयाळ DSCंत फादर मुल्ला जावन दी संदेश जावन दी या हेर तांचे कडेन पूण म्हाका भोगलें की मिसांव कोडयाळ DSS जावन दी उडपी DSS जावन दी मिसांव एकच पूण हांगासर म्हाका भोगलें ही बाळ DSS कांय म्हजे इल्ली कुमकेची गरज आसा म्हणून आनी आदले फावटी हांवें सांगलां म्हाका एका रितीन बिस्प जेराल्डा लागीं एका रितीचें देवें आसलें कित्याक म्हळ्यार हांव पयस नारामपाटींत आसतना थंयसर म्हजी तालंतां पळोवन म्हाका संदेशाक एक रेकमेंड केलें ताणींच देखून म्हाका भोगलें की हांगासर म्हज्या सेवेची इल्ली गरज आसा देखून या म्हूण म्हाका भोगले शिवाय हांवें तो ऑप्ट केल्ले शिवाय म्हाका धाडलें न्ही. गवळीक योजन 2025 जर तर तुमकां हांगासर हो बूक दिसता एक अपुरबायेचो बूक तयार केला आनी अंतू उडपी DSCच्या 2025 इसवेच्या एक तांच्या मिशना विशयान पास्टरल प्लॅन मिशन 2025 या गवळीक योजन हाच्या विशयान संपूर्ण माहीत आसा पूण ह्या योजनांत कितें आसा म्हणून विचारच्या पयलें म्हजें सवाल आसा हें योजन तयार केल्लें कोणें तुमीच पाद्रापान आनी बिस्पान मेळून तयार केल्लें की न्ही दुसरें कोणी सजेशन दिल्यात हें बायापूरबायचें सवाल आमच्या उडपी DSCचें सुखाण नव्या बाळ DSCचें सुखाण आमच्या आतांच्या गवळी बापांनी हातांत धरलेल्या एकाच हप्त्या भितर आमचे गवळी बाप आमचे उडपी DSCचे सर्व फिरगजो आनी संस्थे बारकायेन भोंवन फाटीं आयले आनी ताच्या उपरांत तांणी वेळ काडलो हर एका फिरगजींची अर्दो दीस भेट करून त्या फिरगजींतल्या फिरगज गवळीक मंडळी आनी इतर संघ संस्थांच्या सर्व जबाबदारीत मनशां सांगता तांणी चर्चा केली आनी ताच्या उपरांत त्या फिरगजींच्या गवळीक मंडळीच्या आनी हेर संघ संस्थांच्या लोकांतावन तांणी कितें सलहा सुचना आयकली ती सबार मिटिंगांनी सेमिनारांनी व्हरोवन जरोवन भायर आयिल्लो एक कॉल आसा वदळू ते टेक्निकल कारणा खातीर मेळून येतले जयसन मुलकी हांगासर फोनार आसा हॅलो 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 नमस्कार वल्टी नमस्कार जयसन मुलकी
सांग जेसन सांग. हॅलो सांग ऐकता उलयलें ऐकता सांग. जेसन मुलकी सांग जेसन मुलकी तावन तूं उडपी DSCचो मू. वय 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 ओके उलय सांग. पहिला सवाल तुका. ओके ओके विचार. तूंय उडपी DSCचो. वय तूं खंयच्या DSCचो म्हणून मंगळूर की उडपी म्हूण. हांव म्हळ्यार ड्युअल सिटीजन. हांव उभयजीवी उदकांतीची येता वाऱ्यारीची येता तशें. हांव म्हळ्यार हांव म्हजो तुका गोत्ता असल्या प्रकार हांव म्हजो गांव जावन आसा बेळमाण फिरगज बेळमाण. आनी हांवें आतां आसचे विदेशान जाल्यार म्हजें काल खर्माभूमी आसा तें मंगळूर. देखून हांव ड्युअल सिटीजन म्हणून केदाळाय सांगता. हांव मंगळूर DSCची संबंद जाल्लो उडुपी DSCची संबंद जाल्लो. पूण दुबयंत साबार जाणांनी सवाल विचारले आसा. आयल्या वेळार बिस्पान दुबय आयिल्ल्या वेळार उडपीच्या बिस्पान दुबय आयिल्ल्या वेळार थोड्यांनी सवाल विचारले आसा. त्या वेळार हांवें तांकां इतल्यांत सांगलें की हांव दोनी DSCचो काले म्हणटा पळय सांदो. पूण म्हजी कूड मंगळूर DSCचो आसा आत्मो उडुपी DSCचो आसा. दुसरो सवाल सांग. ती गोळीक परिशदेची घटनावळ करतात न्हय. वय तातूंत लायक आसात की ना अनेक सवाल आसा. बाप डेनिस ते सांग जेसन. ते उडपी जावन दी मंगळूर जावन दी तांची DSCची पत्रां आसात. उजवाड आसा. वय उजवाडांत जळकोनच्या प्रमाणे पुरा मंगळूरचे साहित्य आसात. उडपीच्या साहित्यांक अवकाश दिनांत घे म्हण एक. ताच्या उपरांत युथ जावन दी YCS जावन दी ICM जावन दी आता जीवन ज्योती शिबीर आसा तातूं जावन दी युथच्या डिरेक्टरान सांगलेत संपन्मूल व्यक्ती वसचे म्हूण अशें सांगलां न्हय. ते कितले सोमा म्हूण. देव बरें करूं. जयसन भोव अपोरबायचे सवाल तुवें विचारलाय. तुमकां खंडीत जावन हांगासर विगार जनरल आसा तशेंच फादर डेनिस आसा. ते समर्पक दिवन जाप दितलो म्हणलो आमचो बरो आसा. फादर डेनिस. पयलें ते गोवळीक परिशद अंतर लायक असो पात्र म्हणटा ते इल्ले सवाल पयस कित्याक म्हळ्यार आज हें गोवळीक योजना विशयान उलयता आमी आनी उडपी DSCचे संबंद जाल्लें घटनावळ ताज्या विशयान प्रस्ताव भोवश आनी एक फावटी काडयात म्हूण. दुसरें तुवें विचारलें सवाल तें पत्र आसात मंगळूरचें मात्र बरयतात उडपीचें नांत घे म्हूण. सट्टांकी अवकाश आसा. आतां हांवें वडलो सांगले प्रमाणे भौगोलीक रितीन आमी पळय तेणे येणे जाल्यार म्हाका भोगता आमचें मिसांव सक्कड एकच. आनी हें माध्यम आसा पळय माध्यम पावरफूल इन्स्ट्रुमेंट. आनी आमच्या उद्यमच्या कलाकारांक बरोवप्यांक आमी तरबेती दिवनूच आसा. आतां पयलीं कितें म्हळ्यार मंगळूरचे कलाकार मस्तात साहित्य मस्तात म्हणजे सक्कड इश्टत. आनी उजवाडांत सट्टांकी अवकाश आसा. आयल्या वार आमी एक स्पर्धोय दवरलो तरबेती दवरल्या. हे तिसरें युवा जणांचें आमचे युवा जण एक सांगूंक आशिता की बारी वायब्रंट म्हळ्यार हेर युवा जण ना म्हणल्यार अर्थ न्ही. हांव केदाळ त्या कंपॅरिजनाक उलयना. हांव वायब्रंट म्हळ्यार जायतीं कार्यक्रम आतां 8व्या क्लासींत कार्यक्रम तांकां सुरू. जीवन अमृत, जीवन दिशा, जीवन ज्योती, YCS, ICYM आनी बरो सामर्थ्यवंत युवा निर्देशक तांकां मेळ्ळा फादर एडविन डिसूजा. म्हज्या सांगात तो वस्ती करता. देखून हांव इल्लें दामून सांगता. देखून आनी ताणें सांगलें संपन्न म्हूण व्यक्ती म्हणल्यार ना सवालच ना. आमकां कितें म्हळ्यार रिसोर्सस हांवें आतां ह्युमन रिसोर्सस म्हळ्यार हांवें आमकां मानव संपन्न म्हळ्यार बारी गरजेची. आनी खंडीत जावन म्हज्या लागीं तो कन्सल्ट करता मनसुजा लागीं कन्सल्ट करता खंडीत जावन. देखून भोवशा तुवें आयकलें मात कोण जेसन. देखून तुज्या सवालांक देव बरें करूं आनी तुज्या बऱ्या मनाकय देव बरें करूं. आमचे पासून दिलें माग जेसन देव बरें करूं. देव बरें करूं. जेसन हांव चिंता तुका जाप तुज्या सरशीन पावल्या म्हणून. नमस्ते सर. ऑलवीन तूं केदाळाई तुज्या प्रोग्रामाक लोक कॉल करता. आज आमच्या प्रोग्रामाक तूं कॉल करताय. आमी बागी म्हूण चिंता उलय. काय ना आमची DSCच न्हय. वय वय सांग ऑलवीन सांग. म्हाका मोन्सिंजर बाबा लागीं एक सवाल आसा. सांग ऑलवीन. आमच्या DSCन इंजिनियरिंग कॉलेज ना, नर्सिंग कॉलेज ना, MABS ना. करेक्ट. ह्या विशयांत कांय चिंतलां गी म्हूण. आतां तुवें म्हाका विचारलें म्हाका भारी संतोश कित्याक म्हळ्यार हांव मेडिकल कॉलेजींत आहलो. वय ताका विचारलें सर तुमच्या लागीं फादर. आनी मेडिकल कॉलेजीचो आडळते जावन फादर डेनिस आसलो. पूण ऑलवेन तुज्या तसले अशें चिंचे मस्त मनीस आमकां पाडटा पडून विचार ते आसात. तुमी फादर डेनिस आसा, फादर लॉरेन्स आसा, फादर स्टॅनी टावर आसा, तुमी आसात. मेडिकल कॉलेजीचो तुमचो पात्र बारीच वत्त जावन आसलो. देखून उडपी नोळे DSC खंडीत जावन तुमी एक मेडिकल कॉलेज करा, इंजिनियरिंग कॉलेज करा, जनरल हॉस्पिटल करा, नर्सिंग. हे सोपण
देवाच्या बेसावानं तुमच्या प्रोत्साहानं सगळ्यांच्या सहकार्यानं एक दीस जारी जातले म्हणून म्हजो बरो असो. हे लॉंग टर्म स्वप्न ऑलवेन लॉंग टर्म खंडीत आमच्या मोतीन आसा तें प्लॅन आसा पूण फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट म्हणटा हांव बळे तशेंच आमचे गोवळीक केंद्र जावंक आसा मायनर सेमिनरी आनी खंडीत जावन तुज्या मागण्यान बरें मनान मुखल्या दिसांनी ही येवजणी जारी जातले म्हणून आमचे देव बरें करूं ऑलवेन देव बरें करूं. ताणें सांगतना म्हळ्यार एक मेडिकल सेंटर या कॉलेज या हॉस्पिटल थंय जालें जाल्यार आमकां उडपी DSCन चलोवंक बारी इजी. फादर बॅप्टिस्ट डायरेक्टर असले, फादर लॉरेन्स तेही डायरेक्टर असले, फादर स्टॅनी तावरो आणि फादर डिनीस दोघी ॲडमिनिस्ट्रेटर जावन आसले. आमचे कडेन संपळ म्हूण आसा पूण प्राय जावन येता. ओके आणि आमी दुबय फाटल्या दिसांनी दुबय पावल्या. थंयसर तुवें आमकां मस्त कुमक केल्ली सवाय रितीन. ताचे विशयांत हांवें कशें सांगचें म्हणून म्हाकाच कळना. श्री मायकल तूं आपुरबायचे मनीस आनी सबाय जाणांनी आमकां सांगलें आसा साबार दीस जाल्ल्यान आसा तुमी मेडिकल कॉलेज कित्याक स्टार्ट करनात, तुमी हॉस्पिटल कित्याक करनात. आमी सांगलें आतां आमी थोडी गरजेची योजना हाडून तुमच्या मुखार आयल्या. आमकां एक गोवळी केंद्र जाय. हे आमच्या पास्टरल प्लॅन 2025 जर तर 18 आयोगा मुखांतर आमी हरियगा फिरगेची तावन हे आपुरबायेन हें स्वप्न जर तर जारी केलें जाल्यार पास्टरल सेंटर आमकां अदी गरजेची जावन आसा. उलय लान्सी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सांगा. हांवें न्ही तुवें सांगायचें तुवें फोन केले न्ही उलय. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तसेच मलगड्या पदराक नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. पदरात जावन असले डेनिस देसाई तांकांय नमस्कार. लॅन्सी नमस्कार. विचार कुशालायन सांगता. आज हांव एक उदयानी पेपर पळयले. हांव उडपीचो न्हय जाल्यार थंयसर तांणी एक हॉल बांदलाय भारी सोबीत घर बांदला. आमची ग्रेस्ट डायसेस पूण ते मिशनाचे जावन तितले इन्वेस्ट करपाक बी ते हॉल बांदला. देव बरें करूं लान्सी भोव देव बरें करूं तुवें फोन केला. कित्याक म्हळ्यार आयचे कार्यक्रम आसा उडुपी DSCन आमी कितें सब्जेक्ट दिला ताजे वयर उलोवचें. दयेकरन हर एका कॉलरा लागीं आमची विनंती आसा सब्जेक्टा भायर वेचे नाका. 3 वर्सां जालीं उडपी DSCक विजन 2025 एक भोव अपुरबायेचें डॉक्युमेंट आमच्या मुखार आसा. एक स्वप्न आसा, एक स्वप्निली आसात, बरे याजक आसात, बरो बिस्प आसा. तुमची बरें मनाचें बरें ओपिनियन तुमी दिया. ह्या विशयांत आमी कितें आनी बरें करयात ह्या विशयांत उलया. आनी दुसऱ्या ह्या हॉला विशयांत इगर्जे विशयांत आमी उलोवंक आनी एक असले कार्यक्रम तुमच्या मुखार खंडीत जावन सादर करतले. त्या दिसा ह्या विशयांत आमी चड उलया. हॅलो मेल्विन देव बरी सांग मेल्विन. सांग उलय. फादर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. तुझे लेखन वाचले आयच्या पाद्र्या विशयांत तुमच्या आदल्या बिगारा विशयांत बरें जालां. बरें जालां. बंगारदा गुरुकुल म्हणून बरें उलय सांग. पयलें तुमकां अभिनंदन. गोवळी योजनेचे दोन्ही बुक कोंकणी वर्सन आणि इंग्लिश वर्सन दोन्ही बुक हांवें वाचलात. व्हेरी गुड. देव बरें करूं. ह्या दिसांनी हांवें गोवळी मंडळी ना जाल्यार पयलींच्यान उडपी DSCची अभिवृद्धी पळोवनूच आसा. बरें पर्स किटाळ आसता पसत हांवें उडपी DSCच्या आर्टिकलाक इन्फॉर्मेशन काडूंक येतना संपदा विशीं माहिती सांबाळ आयकले. म्हणल्यार स्त्री संघटनेच्यान तेणी सुमार गव्हर्मेंटान फंड हाडयला. त्या विशयांत एक सविस्तर माहिती दिची म्हण हांव विनंती करता. सविस्तर जावचें ना मोठ्यान दिता हांव म्हळ्यार पुरो प्रोग्राम मेल्विन. अनेक म्हणल्यार सांग मेल्विन. अनेक आसा युवजनाची कोंकणी अभिवृद्धी कोंकणी संस्कृतीची भाशेची अभिवृद्धी म्हणटात. म्हाका दिसता उडपी DSCन युवा वाचपी क्रिएट करची गरज आसा. बरोवप्याच्या आनी संस्कृताच्या आनी चड कोंकणी वाचचे लिटरेचर वाचपाची गरज आसा. त्या विशीं एक उडपी DSC मेळट काडीचे म्हणून हांव विनंती करता. देव बरें करूं. मेल्विन कोळालगिरे भोव अपुरबायेचे सवाल. स्त्री आयोगाच्या वर्दी प्रकार 2015 हर एका फिरगजेंत 50 शेकडो स्त्रियो तरी गरजेचे सरकारी योजनांचो फायदो जोडटे आसात. विविध सरकारी इलाके मेळचे योजना विशीं तरबेती दिल्या निमती ಕಾರ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ತಾವನು 437 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ 49,85,000 ರೂಪಾಯಿ आणि कुंदापूर वाड्यांत 144 स्त्रियांनी 14,40,000 रुपये विविध कामाक फायदो जोडला. ओके
मागीर तुमी लायकाचे सांगून आसल्यार कथोलीक सभा या आमच्या शिकपा खातीर कथोलीक सभा हांव खारकोळांत तांच्या जनरल बॉडी मिटिंगाक हांव अध्यक्षान गेल्ल्या वेळार ते तांणी सांगिल्लें अल्पसंख्याकांक मेळच्या सभार योजना खातीर भुरग्यांच्या शिकपा निधीक तांणी 5 करोड रुपयांचे सहाय्यधन काडून गेल्यात आनी ह्या वर्साचें टार्गेट 10 करोड जायते मॅक्झिमम बेनिफीट आमी काण घेवन आसा. हॅलो 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 निर्मा गुड इवनिंग सांग पाद्रा प्रसाद उलय. बरें सांगता तुमकां पयल्यान हांव उडुपी डायसिसाचे ते दोघे पण ऐसा कसं तांकां शुभाशय पाठयता तांच्या नव्या डायसिस. तूं निर्मा वॉशिंग पावडर निर्मा गे सांग निर्मा. म्हाका म्हळ्यार हांव म्हळ्यार इगर्जेंत इनवॉल्व आसा आनी डायसिसान ते हांव इनवॉल्व आसा एक यूथ जावन न्हू. म्हजे अभिप्राय सांगता तर उडुपी डायसिसांत प्रोग्राम्स काल आतां प्लॅन केला पॅस्टल प्लॅन आनी जस्ट ते प्रोग्राम प्लॅनाक हांव जस्ट पळयलें आनी ताच्या विशयान हांव आयकलें. म्हाका एक म्हळ्यार तांचें ते प्लॅनिंग मेथड म्हाका मस्त लायक जालें. म्हळ्यार तांचे लोक येता अभिप्राय काण घेवन ते कशें इम्प्लिमेंट करतात. म्हळ्यार आमकां कितें गरज आसा म्हळ्यार आमच्या कॅथोलीक समाजीक ते तांणी एक अर्थ बरी रितीन काय म्हणटात जारी करनासात. सो आणखी बरें अशेंच जावन दी आणखी काय म्हणटात आमच्या लोकांक उडपी डायसिसांत स्पेशल उडपी डायसिसाक बरें जावन दी आनी तांणी करचे मुख्य कितें योजना आसा ते बऱ्या रितीन वचून दी म्हणून हांव बरें मागता तांकां. देव बरें करूं निर्मा. हर एका आयोगाक एक विजन म्हण आसा, एक मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स म्हळ्यार एक मेथॉडिकल टायम बाउंड प्रोग्राम म्हण आसा आनी त्याच दिशेन ते वेते आसात. आतां हांव इनचार्ज भलायकी आयोग भलायकी इल्ली असकत जाल्यार म्हजो तो आयोग इल्ले चड काम जायना शिवाय उरले सक्कड आयोगांत बरें एक्टिवली आनी विशेशतरान युवा जण तुवें सांगल्या प्रमाणे बऱ्या रितीन काम जाती आसा. एक सवाल आज आमकां आमचे कार्यक्रम आसा म्हणून कळिल्लेंत एक कुवेट तावन एका मानेस्तान तुमच्या लागीं विचारचें म्हणून विनंती केल्या. तें जावन आसा कारकोळ पुणक्षेत्र आत्तूरचें हें कितें आसा लॉरेसाचें पुणक्षेत्र कितें आसा ताच्या विशयान तांणी विचारचें सवाल कितें म्हळ्यार थंयसर बरें इनकम जनरेट जाता. मस्त हर एका वर्सा जायते पयशे येवन पडटात. ते खंयच्या खातीर यूज करतात ते DSCs बांदच्या खातीर यूज करियत न्ही म्हणून तांचे सवाल. आदीं मंगळूर DSCs आनी आतां उडपी 2012, 13 आनी 14 ह्या 3 वर्सांनी हे फेस्त संभ्रमची जबाबदारी आमच्या उडपी DSCक लाभली. पूण ताच्या किसड हें पुणशेत सा लॉरेसाक समर्पीत केल्लें पुणशेत देवाचेंच एक वर्तें देणें आमच्या लोकांक, आमच्या परिसराक आनी ह्या स्थळीक पुविसवेक म्हूण हांव चिंता आनी देवाक अर्गां दितां. वर्सान वर्सा तुमी आमी हर एकट्यान पळोवच्या प्रमाणे हांगासर भक्तिकांचो संख सोडूनच येता आनीक 12 तावन 13 लाख लोक ह्या फेस्ताच्या दिसांनी थंयसर हरिहरांनी येवचो आमी पळयता. गेल्या वर्सा 3 दिसांचें फेस्त आमी 5 दीस करचें पडलें आनी कोण जाणा आनी मुखार भोवच्या 1 हप्तोय जातालें. पूण सबारांनी चिंतचें थंयसर मस्त पयसो येता म्हूण सांगून आमी थोडे घडे हुंडीक लाखांनी पयसो घालतात पळय त्या प्रमाणे कारकोळांत पयसो पडटा म्हूण चिंतचें न्ही. कारकोळांत लोकांक तांची आंगवण घालची आंगवण आनी हे पुणशेत जाल्या वरवीं हांगा येवचे पयसान पयसो ताका लेख आसा. एक मॅनेजींग कमिटी आसा आनी ताच्याकी एक श्रायन कमिटी आतां आमच्या उडपीच्या गवळी बापांनी आसा केल्या म्हणटा आसतना थंयसर जो मंजरलो आयवाज पयसो 25% DSCच्या बिस्पाक धाडूंक आसा. तो DSCच्या चॅरिटेबल वर्क्स गवळी बापांनी ताका सबार रितीनी विनंती येतात. ह्या रितीन DSCच्या मट्टार ताणें कुमो करूं आसता म्हणटा आसतना 25% त्या श्रायनाच्या अभिवृद्धीक थंयसर वर्सान जावच्या त्या वावराक इत्यादी हे पयशे ताणें स्पेंड करूंक आसात. उरलेले 50% ह्या मॅनेजींग कमिटी मुखांतर श्रायन कमिटी मुखांतर ते वांटून वेतात. दुबळ्या धाकट्यां खातीर मात्र
घरा बांदूंक वखदाक शिकपाक आनी असल्या गरज्यांक एप्लिकेशन येतात मंगळूर तावन उडपी तावन हिंदू कोण जात कात म्हूण लेखीन आसतना हर एकल्याक हें 50% आयिल्लें दान वांटून येता. पूण आमी हें पुणशेतेची जबाबदारी वयशिल्या उपरांत थंयसर हर एक अनुमन्याची भक्तिकां खातीर आतां बरेपणाची डिवेलपमेंटल रेनोवेशनल आतां अभिवृद्धी जाती आसा. चड जागो चड सवलत्यो तांकां एक यात्रीक निवास कुमसरांक फेसिलिटी करूंक नवे हॉल इत्यादी इत्यादी अभिवृद्धी जाती आसा म्हणटा आसतना आमकां दिसचे 25% पयशे समेत क्लाउड बॅक ते आमी त्या शेळ्याकच फाटीं घालता. इतलें मात्र न्ही, आतां आमी लागीं थंयसर लागीं 2 एकर जागो मुलाकान गेलो 60 लाख रुपये खर्चून हे रिणा रुपार आमी आतां हो जागो खाण गेला. आनी असो उद्देश जावन आसा 7 वर्सान कितें सुरवेर गोवळीक वावर केल्लो तें हांगासर एक सोपान जारी करचे खातीर म्हूण सांगल्यार एक होम फॉर द डेस्टिट्यूट 2 एकर जाग्यार हे होम फॉर द निराश्रितांक एक घर एक आसरो आनी हांगा तावन मेळचो हर एक पयसो तांचे खातीर ह्या वावरा खातीर खर्चूंक आमच्या गोवळी बापाचो निर्धार जावन आसा. अशें जाल्ल्या वरवीं पुणशेताक येवचो हर एक पयसो त्याच चॅरिटेबल त्या माया मोगाच्या त्या कामाक वेता म्हण हांव खंडी सांगता. बरें, बहुशा जायत्या जाणांक ह्या विशयान माहीत नासली. आज मनसिंजोर बापांनी ही माहीत दिल्या. आमी कार्यक्रमाच्या अकरेच्या थोड्या मिनटार आसा. फादर एक सवाल आसा, हे आमचे DSCचे संस्थे आसात ताका तुमी कन्नड नांवां काल्या दिल्यान सेसू संपदा आनी पुरा सांगतात की तुमी. आतां सेसू आतां फादर लॉरेन्स लागीं जाल्यार सेसू कासू द कुसू सेसू म्हळ्यार कॅथलीक एज्युकेशनल सोसायटी उडपी डायसिस सेसू CSU संपद ಅಂತ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, संपद म्हळ्यार एक पुंजो म्हळ्यार वा एक लोकांची हक्कां येताल्यांतां उर्जीत करचो एक संस्थो. आनी आतां पास्टरल सेंटर म्हूण आसा आमची गोवळी बापांक ताका अनुग्रह म्हणलें नांव दिवची एक आलोचन आसा. अनुग्रह म्हळ्यार देवाचें बेसांव अनुग्रह. तशें शिवमोग असो अनुभव जावंक पुरो बेसाय कसो तशें आयला जावंक पुरो. फादर अकरेचें सवाल आसा. आतां परवा 15 तारखेर 3 प्रमुख योजनाक मुल्या फातोरबांचें जें येवजण आसा विजन 2025 जावंक पुरो. पूण ही 3 योजना कितल्या म्हयन्यांनी म्हणून विचारचें हांवें तें सूख जाता, कितल्या वर्सांनी फिनीश करचें एक प्लॅन. स्टेफान वॉल्टर नंदाळिके तूं दायजी चक्रांचो आमच्या DSCचो नंदाळिके उडपी DSC बेलमाणांत आमकां व्हरतो संतोश. आमी दुबाय पावल्या वेळार तुवें आनी श्री मायकलान आनीक थंयसर आयल्या लागीं 150 लोकांन आमकां इतल्या अभिमानान इतल्या मोगान तांणी स्वागत दिलो, येवकार मोगलो आनी बरें मागलें. आनी त्या वेळार आमच्या गोवळी बापांनी आमचें DSCचें पास्टरल प्लॅन 2025 इतल्या आपुरबायेन सांगलें न्ही, तांकां खंडीत जावन समजलें DSCs म्हळ्यार खाली फिरगजो न्ही, फिरगजो बऱ्या रितीन चलोवच्या खातीर DSCs एक फुडार आसा, सोपण आसा. आनी हें पास्टरल सेंटर गरजेचें जाल्ल्या वरवीं आमचें हें योजन ताणें स्विकार केलें. आनी ताणीच सांगलें ताका तूं गोंयांत वांटो आसा, तुमी ही DSCची मुख्य गरजेची योजना आरंभ करा. पास्टर सेंटर जावंक पुरो, होम फॉर द रिटायर्ड प्रीस्ट जावंक पुरो, मायनर सेमिनरी जावंक पुरो, पूण तुमी ती स्टार्ट करा. आमचो पाठिंबो, आमचें बरें मन, आमचो सहकार तुमकां आसा. आनी आमी चिंतलें हाका आयिन घडी बरो दीस जावन आसा DSCची 3 वर्सां संपतना ऑक्टोबर 15 तारीख देवाचें बेसांव, देवाचें योजन. आनी त्या देखून त्या दीस बुन्यादी फातोर आमची गोवळी बाप त्या दीस बेजार करतात. आमच्या सगळ्या DSCच्या याजाक धार्मीक भावांक लोकांक भाव भयणीक आमी त्या दीस आपोवण दिलां. आनी देवाचें बेसांव तुमचो सहकार आसता आसतना हें योजन एका वर्सा भितर ह्या 2 वर्सां भितर खंडीत जावन सोंपोवंक आमकां जातलें म्हूण आमचो भरोसा आसा. आनी देखून फादर डेनीस आनी हांव आज प्रत्येक तरान तुका श्री वॉल्टर आनी तुमच्या सगळ्या ह्या सिबंदी वर्गाक आमी देव बरें करूं म्हणटा, बरें मागता. इतलें आपुरबायेचें बरें काम तुमी केलां आनी बरें करीत आसात आनी बरें करीत आसा म्हूण मागून आमच्या गोवळी बापाच्या नांवी
ह्या बाळ DCCच्या नावी हात जोडणं देव बरें करूं म्हणटा हांव. देवाचो मिस्टर आशिर्वाद तुमच्या हर एकट्याचेर मागता. पूण हांवें तुमकां प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणजे कित्याक म्हळ्यार उडपी तावन तुमी हांगासर आयल्यात. ह्या कार्यक्रमाच्या लायव्ह टेलिकास्टांत तुमी पार्टिसिपेट केलें. प्रत्येक जावन तुमकां तुमचे भलायकेची गजाल म्हाका गत आसा पूण जाल्यारय तुमचे कडेन तें आसचें कालें हट आसा. बहुशा तेंच ह्या उडुपी DSCCक एक स्ट्रेंथ अशें म्हणून हांव चिंतां. आमचे वीक्षक खंडीत जावन उडुपी DSCCक भरपूर सहकार दितले. तुमच्या बळिश्ट मुखेलपणान आमच्या बिस्पाच्या मुखेलपणार आनी तुमचें तें टीम कितें आसा सगळ्यांक ताजेर मस्तो अभिमान आसा. सगळें बरें जावं दी आनी उडुपी DSCC खंडीत जावन जें कितें आमी सगळ्यांनी स्वप्नलां तशें जावं दी म्हणून हांव आशेतां. फादर बॅप्टिस्ट फादर डेनिस तुमकां परत देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो काल आज आनी फाल्यां हे कार्यक्रम हांगासर संपता. येवच्या ब्रेस्तारा दीस परत एक नवो विशय घेवन श्री अँड्रू एल डिकुन्ना तुमच्या मुखार येतलो. त्या दळा पर्यंत पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार.